आयज आमी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट स्टार्ट केलेलो आसा, दांडी मार्च इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता कोर्ताली कित्याक कोर्ताली जाला जंगल राज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे इलिगलिटीज आसा. स्विगी घेवन ड्रग्स डिलिव्हरी जाता. आयज आमचे कॉलेजीचे भुरगे मरता. आयज मेगा प्रोजेक्ट येता, फॉर एक्झाम्पल वेलसांव डबल ट्रॅकिंग येता, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी येता, तशें करून मेगा प्रोजेक्ट्स येता. आरोसी, सांकवाळ, कोर्ताली, केलोसी सगळ्या वाठारांनी येता. गॅमलिंग चलता, भायले स्टेटीचे पुलीस हिंगा येता. पूण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जंगल राज स्टार्ट जालेले आसा आनी हे सगळे रेव्होल्युशनरी आयज हाजीर जालेले आसा हिंगा टू स्टार्ट अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ द रेल्वे. अँड आय एम शुअर हिंगाच्यान गोंयभर हे सगळे वयतले आनी हे आमी आयचो प्रोटेस्ट ह्या सरकाराकूय सांगपाक सोदता की जे पळय चलता इलिगल धंदे आनी जे काम पळय सरकार करता, रेल्वे जावं या खंयची दुसरी डिपार्टमेंट जावं, हे बंद जावपाक जाय हांवें सरकाराकूय मागता. महात्मा गांधीन ब्रिटिशर ज्यांनी देशाच्या लोकांचेर एक टॅक्स इम्पोज केलो, सॉल्टाचेर म्हणजे मीठ जे असता ताचेर टॅक्स इम्पोज केलो, तो तोडपाक लागून महात्मा गांधीजीन 12 मार्चाक एक दांडी मार्च चालू केलो. आणि चालू केलो तेन्ना फक्त 78 लोक आशिल्ले. ते करता 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 ज्या दिसा 6 एप्रिलाक जेन्ना ते दांडीक पावले तेन्ना हजाराच्या संख्यांनी थंय लोक जमा जाले. गांधीजीन थंय सिंबॉलिकली मीठ उबारले आणि त्या दिसाच्यान देशभर लोकांनी ब्रिटिशराचो कायदो तोडलो आणि मीठ तयार करपाची प्रथा चालू झाली. सिमिलर वे आज ह्या ब्रिटीश आयडियोलॉजी, ब्रिटिशरांनी तयार केल्ल्या आयडियोलॉजीचो भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष आज त्याच मार्गार वता. ज्या पद्धतीन ब्रिटिशरांनी नाका आशिल्ले येवजण्यो हाडून लोकांचेर जेन्ना लादपाचो जेन्ना प्रयत्न जाता तेन्ना लोक मुखार सरता. आज तशीच एक घटना जी वेलसावच्या गांवांत आमी पळयतात की जेन्ना लोकांक नाका, जेन्ना ड्यू प्रोसेस फॉलो जायना, इल्लिगल पद्धतीन आज केंद्र सरकार स्थानिक लोक ज्यांची घरां 400 वर्सां 200 वर्सां जाली जबरदस्ती इल्लिगली प्रमोद सावंताचे पुलीस वापर करून हे हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. आमची स्थानिक हांगाची लोकल रेजिडेंट बाय सेंड्रा सुकोरीन आणि हांगा जमिल्ले सगळे जे स्थानिक वेलसांवचे लोक जे आसा जे इतली वर्सां आज प्रोटेस्ट करता तांकां समर्थन दिवपाक आमी हे आज दांडी मार्च हांगाच्यान चालू केला. 6 एप्रिल मेरेन पुराय गोंयभर ज्या ज्या जाग्याचेर सरकार जबरदस्ती लोकांक विश्वासान घेना आसतना जे प्रोजेक्ट हाडटा ते हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की आज आमकां रस्त्यार देऊन हो कायदो तोडचोच पडटलो. ताज्या शिवाय पर्याय ना दुसरो. कित्याक हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पुलीस येवजण्यो वापरता, पुलीस यंत्रणा वापरता आणि लोकांचेर भय घालून प्रोजेक्ट हाडटा. आज आमी गोंयभर पळयता की मिराबागचो विशय आसतलो, चिमलाचो विशय आसतलो, सांत आंद्रेचो विशय आसतलो, मोरजेचो विशय आसतलो, कुर्तोरेचो विशय आसतलो, वास्को कोळशाचो विशय, हे सगळे विशय आज सरकार खंय तरी लोकांक जबरदस्ती करता. हांव सगळ्या लोकांकडे अपील करता फुडल्या 6 एप्रिल मेरेन 6 एप्रिल मेरेन सगळे गोंयभर जे जे जाग्याचेर असे इश्यू आसा, ज्या ज्या जाग्याचेर लोकांक विश्वासान घेना आसतना सरकार जे पळय प्रकल्प हाडटा थंय थंय आमी वचून लोकांक समर्थन दितले. सगळ्या गोंयकारांकडे मागता की आमी भायर सरया आणि या भारतीय जनता पार्टीचे जे इल्लिगल पद्धतीन पळय प्रकल्प हाडटा ताचो विरोध करया आणि कायदो तोडचो पडलो जाल्यार कायदो तोडया. फाल्यां सरकारान जेल सुद्धा घातली जाल्यार जेल भरो आंदोलन आमी करपाक तयार आसा. आयच्यान 12 मार्च दांडी मार्चाच्या एनिव्हर्सरीक आमी सुरवात केल्या. पूर्ण 6 एप्रिल मेरेन पुराय गोंयभर असे जे जे विषय आसा थंय आमी वतले.
लोकांक समर्थन दितले आणि सगळे गोंयकारां कडेन मागता की आज आमकां रस्त्यार देऊन आमच्या अधिकाराक लागून आमकां झगडचें पडटलें. इनक्लाब जिंदाबाद इनक्लाब जिंदाबाद इनक्लाब जिंदाबाद. नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी. कांग्रेस पार्टी येवकार आयचो हो जो प्रोटेस्ट जे आमी केला तो बेसिकली एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आशिल्लो ऑफ दांडी मार्च वॉट वी हॅड डन बाय वॉट श्री महात्मा गांधी जी हॅड डन इयर्स बॅक ब्रिटिशाचे विरुद्ध. आणि आयज हो सेम प्रोटेस्ट आमी वेलसांव ह्या गांवान केला भाजपा जो सरकार हा BJPचो सरकार जो हा हेचे विरुद्ध करपाक. आमी पळयता हांगचे जे लोक लोकल्स जे आसा म्हाका दिसता खूब टायम जाला फ्रॉम क्वायट अ फ्यू years they have been fighting for this double tracking to not come to this village. तरी पूण त्यांची मागणी आणि त्यांचे जे प्रोटेस्ट जो आशिल्लो ते इग्नोर करून सरकारान म्हाका दिसता वो डबल ट्रॅकिंग हाडलो हांगा. आणि इट्स टायम फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक द लॉ इन हँड वेन द गव्हर्मेंट डज नॉट थिंक अबाउट द कॉमन मॅन कॉमन पीपल दे आर लिव्हिंग. म्हाका दिसता आमकां ही BJP सरकाराचे विरुद्ध वो एक स्टेप घेवचो पडटलो. आयज वो आमी एक फक्त सिंबॉलीक म्हणून केला बट आय थिंक सो वी हॅव टू कम इन लार्ज नंबर्स अँड वी हॅव टू चॅलेंज अँड टेक दीस गव्हर्मेंट हेड ऑन. हांव मागता आमचो जो लोकल आमदार जो आहा आंतोन वाज तुका एक्चुअली खरें म्हटल्यार गांवा बरोबर रावपाक जाय आशिल्लो. यू शूड हॅव स्टूड अगेन्स्ट दिस प्रोजेक्ट. तूं हो गांवचो आमदार लोकांनी तुका निवडून हाडला लोकां खातीर पूण तूं इंडिपेंडंट आशिल्लो तूं BJP सरकारान गेलो हें सांगून की तुका गांवा खातीर डेव्हलपमेंट हाडपाक जाय पूण हो डेव्हलपमेंट गांवा नाका लोकांक नाका. सो हो डेव्हलपमेंट तुमी कोणाक हाडटा. सो तुवें खरें म्हटल्यार हांगा लोकां बरोबर रावपाक जाय आशिल्लो. यू शूड हॅव बीन देर ऑन द ट्रॅक सेईंग दॅट दिस शूड नॉट कम हियर. बट तूं कितें करता तूं घरार बसता. यू आर कमिंग फॉर इन्स्पेक्शन ऑफ अर ओवर ब्रिज विच इज नॉट सो इम्पॉर्टंट अँड यू शूड हॅव कम अँड स्टूड हियर फॉर डबल ट्रॅकिंग. तूं खंय आसा प्रत्येक इशूआर तूं ओगी. भाजपा सरकार जो आहा वो एक म्हाका दिसता blind folded sarkar zala and we have to come together. I appeal to all the the people of Goa that come together. Enough is enough. This movement is just not for 39A but I think so for all the projects that come in the name of development that people do not want. I think so we should say enough is enough.